नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचे उपकार. हांव सुमिता कुंकळकार. आयच्या टी टायम बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया ताच्यो हेडलायन्स. कोंकणी खातीर आपूण जें काम केलां तें फाटल्या 50 वर्सांत जावंक ना. कोणें केलां आसत जाल्यार दाखोवन दिवचें. कोंकणी साहित्यीक धरून सगळ्याच कोंकणी मोग्यांक मुख्यमंत्र्याचें आव्हान. हिस्ट्री शिटर टार्झन पार्सेकर पुलिशेच्या तावडेत. खंडणी प्रकरणात सागर पाटीला वांगडा तिगांक केल्ले अटक. चडना धक्क्यार लावन दवरिल्ली फेरीबोट अचकीत बुडली. भितर कोण नाशिल्ल्यान मनीसहानी टळ्ळी. मडगाव ते पणजे वचपी शटल कदंबा बसी नाशिल्ल्यान प्रवाशांनी उक्तायली तिडक. वराची वरां तिकेट कावंटराच्या भायर रावचे पडले प्रवाशांक. सावड्डे पंचायतीच्या गुड्डेमळ वाठारांत बेकायदेशीर नव्या खडी क्रशराक लागून थळाव्यांक उप्रासल्या समस्या. बेकायदेशीर खडी क्रशराक लागून सावड्डे काँग्रेस समितीचे सदस्यांनी सरपंचाक घालो घेराव. फोंड्या कुडतरकर नगरींतल्या एका फ्लॅटाक लागलो उजो. सुमार 10 ते 12 लाखांचे जाले लुकसाण. उजो पावलपी दळान उजो हाडलो नियंत्रणात. आता पळयात खबरो विस्तारांत. कोंकणी खातीर फाटल्या 50 वर्सांत जें काम जालें ना तें फाटल्या 6 वर्सांत आपणें करून दाखयलें. कोंकणी खातीर आपल्या परस बरें काम कोणें केल्लें आसत जाल्यार तें दाखोवन दिवचें म्हणून मुख्यमंत्र्याचें आव्हान. पळयात पुराय बातमी. फाटल्या 50 वर्साच्या काळात कोंकणी खातीर जे काम जाल्लें ना ते फाटल्या 6 वर्सांत आपूण करून दाखयलें. आपल्या परस बरें काम कोणी केल्लें आसत जाल्यार तें तांणी सांगचें. कोंकणी साहित्यीक धरून सगळ्याच कोंकणी मोग्यांक मुख्यमंत्र्याचें आव्हान. तशेंच गोंयांत कोंकणीचेर टिका करपी कोण आसा काय म्हणून मुख्यमंत्री विचारता. भाशावाद करूं नाकात. कोंकणी शिकपी आनी बरोवपी तरणाट्यांक प्रोत्साहन दियात. अशें केलें जाल्यारूच ही भास आनीक मुखार सरतली अशें मुख्यमंत्र्याचें म्हणणें. दिवचले शेणै गोंयबाब जयंती कार्यावळीत मुख्यमंत्री उलयतालो. सगळ्यात पयली राजेन उलयतना उलयलो की कोंकणीक कितें म्हटलें जाल्यार आमी खपोवन बीन घेवचें. कोण म्हणटा म्हाका खबर ना. गोंयांत आनी कोंकणीक कोण कितें म्हणपाक आयला म्हाका दिसना. बेश्टेच झगडी जावपा खातीर हें म्हणत जाल्यार तें करतलो, तें म्हणत जाल्यार हें करतलो. म्हाका हांगाच कळना कित्याक बेश्टे एकामेका वांगडा झगडटा तें कळना. कोंकणी खातीर काम करात, बरयात, उलयात, वाचात. हें सगळें काम जें आहा पळय न्ही तें सगळ्या भुरग्यांनी करपाक जाय. ओके, त्या भुरग्यांक प्रोत्साहन दिवप ही काळाची गरज आसा म्हाका दिसता. नाजाल्यार जातलें कितें खबर आहा. एटलिस्ट तें तेणी एक बरें सांगलें की हें सरकार म्हणजे डॉक्टर प्रमोद सावंत हाणें कोंकणी खातीर खूब बरें काम केल्लें आहा. पयलीं म्हणजे कोंकणी अकादमी बऱ्या हितून शिफ्ट केल्या बऱ्या जागेत. कोंकणी अकादमीची लायब्ररी खूब बरी आहा आनी फाटल्या म्हाका दिसता अनिल खंय गेलो? अनिल सामंत वयर आहा. अनिल हांगासर आनी पराग आहा. दोगांयकूय विचारात. फाटल्या 6 वर्साच्या कार्यकाळात जें कोंकणी खातीर काम केलां तें फाटल्या 50 वर्सांक जावं नासलें. कोणी तें म्हाका सांगता, हांव चॅलेंज करता. आनी खंयच्याय साहित्यिकान आनी कोंकणी मोगी आनी जसो छाती बिती बडयता पळय न्ही तेणी येवन म्हाका सांगचें. कंपेर करात फाटलीं 50 वर्सांनी ही 6 वर्सां. हांव सरळ म्हणजे ओपन चॅलेंज म्हाजें कोणाक ती. म्हणजे म्हाका दिसता तेज्या कोंकणी उत्सव सगळे जे जितके जाता तितके सगळ्या उत्सवांक स्वता प्रेजेंट रावून आसतलो. मालवण पासून ते हितूर पर्यंत कारवार पर्यंत म्हणटा तशें. कोण आनी उपस्थित रावला तो म्हाका सांगचो. इवन दो इन केरळ सुद्दां म्हणजे कोंकणींतल्या कार्यक्रमांक इतक्या मोठ्या प्रमाणात कोणी करूंक ना. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. चोडना फेरी धक्क्यार लायिल्ली फेरी सोमारा सकाळ फुडें बुडली. फेरी कशी बुडली तें कळपाक मार्ग ना. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण फेरीबोटीन 3 मोटरसायकली आशिल्ल्यो खंय. फेरीबोट बुडली तेन्ना भितर कोण नाशिल्लो. ताका लागून मनीसहानी टळ्ळी. मडगाव ते पणजे वचपी शटल कदंबा बसी नाशिल्ल्यान लोकांनी तिडक उक्तायली. वराची वरां प्रवाशांक तिकेट कावंटराच्या भायर उबें रावचें पडलें. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण पणजे सावन मडगांव येवपी बसी येवंक नाशिल्ल्यान प्रवाशी मडगांव कदंब बस स्टँडाचेर आडकून उरिल्ले. देखून संबंदीत खात्यान हो प्रस्न बेगोबेग सुटावो करचो अशी मागणी प्रवाशांनी केल्या.
आपल्याकडे सगळ्या निश्चित फोन वचपाचें डायरेक्ट कदंबा बस स्टँड आहाय हांव कितले जाले नेली आतां 1 वर जाली एक बस ना हे गव्हर्मेंटान कडेन पळोवपाक जाय फाटल्यान कितले लोक गरीब लोक आसले लायनी आहा अर्जंट कामां आहा GMC वचपाक कोणाक पोटा मेळटा कोणाक कितें आहा ते गव्हर्मेंटान तें मातशें लक्ष घालपाचें पळोवपाचें आनी मग ते टीसी चॅकींग कोता टिकेट तेमी चॅक करूंक जाय न्हू कितें चलो तेमी कदंबा बस स्टँडा मारतो 1 वर जालें अजून एक बस ना तो बस येतो येता ना आतां मॅटर आहा हायकोर्टान तेका लागून हांव थंय लायनी आहा बेगीन ही डायरेक्ट बस न्हू लोकल बसीचो वचून येना लेट जातलो How are you going to meet our office? 1 hour we are waiting for the line for the bus. No action is taking. No bus. If I ask them, they're saying we are waiting for the pension bus to come to assist this bus. What is this? What is the administration of Kadambas? 1 hour in a line. What facility they are saying that they are giving? This is the facility for standing one hour in the line. No state will happen like this. They should put an alternative, no? Then they say no, we are waiting for that bus to come. 1 hour I am waiting for this small line. Very bad administration. For the people, it is for the Kadamba. If it is the people, they will make alternative arrangement for this. Now we are late for the office. I am going to the secretariat now. See, I am late. मडगांव KDC बस स्टँडार शटल बसेक लागून व्हडलो लायन लागलेलो आसा हे लायनीन लोक जे गव्हर्मेंट ऑफिसर आसा थोडे हॉस्पिटलां वचपी आसा अशेच लोक डेली 1-1 वरां ह्या लायनीन रावता म्हणून ते पॅसेंजर सांगता तशेंच जेन्ना पॅसेंजर वचून KDC स्टाफा कडेन उलयले तेन्ना ते स्टाफांनी सांगलां की जो पणजी साकून बस येवपा आसा तो अजून येवूं ना सो तुमकां रावपा पडटलें म्हणून हो आयचोच ना हो डेलीचो स्टोरी जाल्लो आसा गोमंतक TV खातीर भीमा पाटील गोंयांत उजो लागपाच्या घडणुकांनी वाड जायत आसा कुडतरकर नगरी फोंड्याच्या एका फ्लॅटाक शॉर्ट सर्किट जावन उजो लागलो थळाव्यांनी बेगोबेग उजो पावलपी दळाक कळीत केलें उजो पावलपी दळान घडणूक थळार वचून उजो नियंत्रणांत हाडलो सुदैवान जिवीत हानी टळ्ळी सुमार 10 ते 12 लाखांचें लुकसाण जाल्ल्याची माहिती उजो पावलपी दळाच्या अधिकाऱ्यान दिल्या कालच्यान एक वर 1.5 वर लायट फस्टेड फुल बिल्डिंगेची इलेक्ट्रिसिटी येऊन मागीर लायट कनेक्ट केली लायट चालू करून ते गेले रातची 3:30 जेन्ना तो फ्लॅट बंद आसलो घरान म्हाका तेन्ना त्या फ्लॅटाक उजो लागलो मोस्टली ते सांगता त्या प्रमाणे फ्लॅटाक AC जी आसता पळय AC सदांच मेन ऑफ करपाची आनी AC कितें जाता आमी बटन ऑफ करता अशी वयता ACच्या हितूंतल्यान मोस्टली लागला उजो अशें म्हणटा ते आज सकाळी पोंडा फायजिंगला कॉल येयले की कुडतरकर नगरी बिल्डिंगान 5th फ्लोराच्या फ्लॅटाक उजो लागला इमिडिएटली ड्युटी करून पॉयंटार पावून पयली डोर ओपन करूंक पयला तरी ऑलरेडी सगळे ब्लॅकआउट जाल्ले तशें आमचे स्टाफ जो BAचे घेवन भितर वचून तेंच्यांनी चेक केलें की सगळे एक तेंचो बेडरूम आसा तो उजो पेटना तेतून सगळे ते बुक्स क्लॉथ सगळे स्टोर केल्ले जो फ्लॅट आसा तो अनयूज फ्लॅट आसा आनी जे आतां सद्याची म्हायती मेळटा ते लोकांनी सांगलेलें आसा की कालच्यान हांगा इलेक्ट्रिकल फ्लक्च्युएट जाताली तातूंत दुसऱ्या फ्लॅटान थोड्यांचे मोबायलूय कितें डॅमेज जाल्ले इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंट ऑलरेडी कळयलें तेंच्यांनी फॉल्ट चॅकआउट करपा खातीर आनी उजो ऑलरेडी एक्सटिंग्विश केल्लो आसा सो कोण इंजर्ड आसा इंजर कोण ना तो फ्लॅट बंद फ्लॅट तो तातूंत कोण नासलो सो लॉस कितले आसता लॉस जवळपास तेजे एक नाना म्हटल्यार एक 10-12 लाखाचे वयर आसतले तेजी टोटल फ्लॅटाचो फूल कार्बन वचून पेंट सगळे तेजे इलेक्ट्रिकल एप्लायन्सीस सगळे डॅमेज जाल्ले आसा
आशिल्ल्या कुडतरकर नगरी हांगा आशिल्ल्या बिल्डींग 30 ह्या 5वे मजल्यार आयज सकाळी फुडें एक उजो लागलो फ्लॅटान आनी मोठें नुकसान जाल्लें आहा. अंदाजे 10 लाख पेक्षा जास्त सगळें सामान लॉस उज्यान लासून गेल्लें आसा. तशेंच कालच्यान खंय हांगा हे बिल्डिंगेक लायट फ्लक्च्युएट जाताली आनी तेंच्यांनी इलेक्ट्रिशियनाक सांगलेलें, पूण राती अचानक 3:30 वरांक कितें तरी प्रॉब्लेम परत जालो आनी हे आग उजो लागपाचो हे शक्यता स्थानिकांनी बाळगल्या. फोंडेच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर स्वप्नेश चारी. देवानंद नायक भंडारी समाजात फूट घालपाचें काम करता. संजीव नायकान आरोप केला. उपेंद्र गांवकारान सभा घेवपाच्यो बंद करच्यो म्हूण होच मनीस न्यायालयांत गेल्लो. उपेंद्रान सभा घेवपाच्यो कित्याक बंद करच्यो? भंडारी समाज कितें तुज्या बापायचो फात काय कितें अशेंय संजू विचारता. उपेंद्र गांवकर गटान भंडारी समाजाची बार्देस तालुका समिती वेंचून काडली. ह्या वेळार संजीव उलयतालो. एक देवानंद नायक म्हणून हांवें तेंच्यान उलो केल्लो. हो असंतुष्ट मनीस एक 2 जाणांक घेवन समाजान फूट घालपाचे प्रयत्न करता. कालूच उपेंद्राचेर एक डिस्ट्रिक्ट कोर्टान पिटिशन घातला की उपेंद्रा ह्यो सभा घेवपाच्यो बंद करतले. तेका स्टे समाज कितें तुज्या बापायचो फाट तूं क्लेम करूंक शकता. सोसायटी ज्या सोसायटीचे 2000 मेंबर आसा आनी त्या सोसायटीचेर लक्ष ना, आमकां लक्ष आसा 4 लाख लोकांचेर. 4 लाख भंडारी गॅस करून आमी मेंबर करून धरलेले आसा. आमी ते 4000 लोकांचेर चिंतिना. तुजेर डिस्प्यूट आसा तेजेर आमी केस घेतले. तो आतां सांगूंक वता सगळ्याक कोणी मारता. आमी जर आयज रिकॉर्डिंग करता हितून एक शब्द जर हांव रॉंग उलयला जाल्यार तुमी म्हाका फाल्यां विचारूंक शकता. देवानंद नायक आयज सगळ्या गांवभर आनी गोंयभर समज वता की डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रारान गोंयच्या गव्हर्नमेंटान तेणे तेजी कमिटी जी तेंच्या मावस बाबान तेका जिखून दिला. सभापती रमेश तवडकर हांणी महाराष्ट्राचे गृह, शालेय शिक्षण, सहकार आणि खंड राज्यमंत्री दोतोर पंकज भोयर हांची तांच्या नागपुरातल्या घरा भेट घेतली. ह्या वेळार तळवळकरां वांगडा नगरसेवक रमाकांत नायक गांवकर, सायमन रिबेलो, लक्ष्मण पागी, गंदेस मडगांवकर, जैव विविधता व्यवस्थापन समितीचे अध्यक्ष विनय तुपकी आणि हेर उपस्थित आशिल्ले. सभापती रमेश तवडकार हांणी महाराष्ट्राचे गृह, शालेय शिक्षण, सहकार आणि खंड राज्यमंत्री दोतोर पंकज भोयर हांची तांच्या नागपुरातल्या घरा भेट घेतली. हे भेटीत राज्यांतर्गत सहकार्य मजबूत करपाचेर भर दिलो. तशेंच ग्रामीण प्रशासन, शिक्षणीक उदरगत, सहकार आणि शाश्वत खंड उद्देग ह्या विशयांचेरूय खोलायेन चर्चा जाली. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान मंत्रिमंडळांतल्यान काडून उडयल्या उपरांत आमदार गोविंद गावडेची पयलीच जाहीर सभा जाली. हे सभेत गोविंदान सदचे भशेन डायलॉगबाजी केली. हे फावट गोविंदाचे टिकेचे धनी आशिल्ले थेट मुख्यमंत्री आणि प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक. गावडे आपल्या भाशणाची प्रत भाजपाचो अध्यक्ष JP नड्डा, गृहमंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री मोदी आणि राष्ट्रपती मुर्मू हांकां खंय धाडपाचो आसा. आज हांवें 4 पत्रां केल्लीं आसात. गेली 3.5 वर्सां म्हाका मागोन म्हाका अपॉइंटमेंट मेळना. हांवें गोंयच्या भारतीय जनता पक्षाच्या अध्यक्षाक एक पत्र बरयलें आसात. आतां कायदेशीर बरयलेलें आसात की म्हाका केंद्रीय नेतृत्वाची एक भेट घालून दिवची. म्हज्या मतदारसंघाच्यो समस्या, म्हणजे गोंयच्या राज्याच्यो म्हज्यो समस्या म्हाका केंद्रीय नेतृत्वा कडेन मांडपाक जाय. दुसरें हांवें मेल केल्ली आसात. हांव पुरावे घेवन उलयतां. ज्या मनशान आपल्याचेर दबाव हाडला त्या मनशाक हांवें पत्र नांवूच घेता. JP नड्डाचें नांव गोंयचे मुख्यमंत्र्यान म्हाजे मुखार घेतलें, पूण म्हाका दिसता पत्रकारांच्या मुखार घेतला. इट्स माय डिसिजन. आय डोंट नो वॉट इज द डिफरन्स बिटवीन इट्स माय डिसिजन आनी हो निर्णय जो आसा तो केंद्राचो आसा, फुडाऱ्यांचो आसा. आनी म्हणूनच हांवें एक मेल बरयलेले आसा. आनी तिसरी गोष्ट, शब्दाचो अर्थ अनर्थ कोणीन तांचे कानान घालचो न्ही म्हणून ही फुटेज जी आज आमी केल्ली आसा ताजें ट्रान्सलेशन हिंदीन जातलें, ताजें ट्रान्सलेशन इंग्लिशीन जातलें, ताजें ट्रान्सलेशन मराठीन जातलें. आनी हें तिनूय ट्रान्सलेशन हांवें ठरयलेलें आसा
एका भारतीय जनता पक्षाचो एक सच्च समर्थक म्हणून आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी, आदरणीय अमित शहाजी गृहमंत्री आणि भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष यांका पत्र बरेचे आणि आदरणीय भारताच्यो राष्ट्रपती यांकाय हो सगळो इतिवृत्तांत मांडचो, जाणे करून तांकां ह्या गोष्टीचो समज जावपाक जाय की गांवां भितर वावडे चल्लेले आसात. अरे गोविंद गावडे आमदारकीचो आणि पक्षाचो होय राजीनामा दिता. हांव त्या सगळ्यांक सांगपाक सोदतां, राजीनामा दिवपा खातीर हांवें भारतीय जनता पक्षान प्रवेश केल्लो ना. आणि राजीनामा जर मागेलो जर कोण जर मागतलो जाल्यार मागेलो फक्त प्रिय मतदारसंघातल्या आणि म्हज्या गोंयच्या हितचिंतकाक मातकाचो अधिकार आसा, तो कोणाक ना. आणि म्हणूनच त्या ह्या प्रतीक्षेन जर आसात जाल्यार ती वाट तुम्ही पळयची न्ही. कारण आमी सदांच म्हणिल्लें आसा, दिल्लें वचन आमी केन्नाच मोडपाना आणि आमी दिल्लें उतर आमी आबेतूर करतले. आणि ते आबेतूर करप म्हणल्यार पक्षाची प्रणाली. आमचे भारत देशाचे आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी यांचे स्वप्न म्हणल्यार विकसित भारत 2047 या सपनाक तेंको दिवपा खातीर गोविंद गावडे त्यांच्या बरोबर आसतलो, हे हांव तांकां उत्तर दिवपाक सोदतां. फातोर्डा मतदारसंघात सिग्नेचर प्रोजेक्ट दाखयात. सिग्नेचर प्रोजेक्टाविशीं आपूण विजयाक चॅलेंज करता. हे विशीं आपूण डिबेट करपाक तयार आशिल्ल्याचें भाजप प्रदेशाध्यक्ष दामू नायकान सांगलें. पळयात पुराय बातमी. फातोर्डेची उदरगत जाल्या असो दावो करून फकत दिशाभूल करपाचें काम चला. फातोर्डेची उदरगत केल्या अशें सांगपी लोकांक उदरगतीच्या कामा विशीं चर्चा करपाक येवपाचें आव्हान भाजप प्रदेशाध्यक्ष दामू नायकान केल्लें. उपरांत गोवा फॉरवर्ड पक्षान पत्रकार परिशद घेवन दामूचेर खर टिका केल्ली. दामून फातोर्डेकारां खातीर कांयच करूंक ना अशें गोवा फॉरवर्डाच्या निमिशा फालेरो हांणी म्हणिल्लें. दामून फकत आदल्या काँग्रेस सरकाराक फातोर्डेच्या शेतकारांची जमीन संपादीत करपाक मजत केल्ल्याचें तिणें पत्रकार परिशदेंत म्हणिल्लें. ते उपरांत फातोर्डा मतदारसंघात सिग्नेचर प्रोजेक्टात दाखयात. सिग्नेचर प्रोजेक्टा विशीं आपूण विजयाक चॅलेंज करता. आपूण डिबेट करपाक रेडी आशिल्ल्याचें भाजप प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक सांगता. मतदारसंघ कित्याक पडलो काय म्हणटा न्ही, ताका उत्तर आशिल्लें डिलिमिटेशन, अभ्यास कर म्हणपाक जाता. सिग्नेचर प्रोजेक्ट हाजो अर्थ आसा, ताजो अर्थ कितें काय म्हणून तोय बी पयलीं शिका म्हणपाक जाय. परत ह्या हेजेर म्हाका हें करपाचें ना. म्हजें अजुनूय चॅलेंज आसा तेंच आसा. सिग्नेचर प्रोजेक्ट दाखया मरे एक तरी. सिग्नेचर प्रोजेक्ट म्हळ्यार कितें तें तरी दाखया. केन्ना उतरता जाल्यार अंडरग्रावंड हांव खुबश्यो गजाली उलोवना. हांव अंडरग्रावंड केबलिंग केन्ना जालां तेंय पळया, सिवरेज लायन केन्ना जाल्या तेंय पळया. फाटल्या मनशाचो आमदार आसतनाचो तितलोच सहभाग आशिल्लो आनी त्या वेळाचेर रवींद्र भवनाची अजुनूय पार्टी आसा म्हजी थंय. रवींद्र भवनाची अजुनूय थंय पार्टी आसा कलेक्टरेट बिल्डिंगान. तुमी कितें करता, पेंट मारतात आनी त्यो पार्टी गटांनी आपल्यो चिकटयता. म्हाका दाखय जर एक तरी प्रोजेक्ट दाखय न्ही. तळी अजुनूय थंयच आसा. तुवें शेतकारांक प्रॉमीस तुवें दिल्लें इलेक्शनाक. विचारा खंयच्या बेर्ता आसतलीं आनी कोण आसतलीं, खंयचे गोंजात आसतले, सगळे शेतकाऱ्यांक की ही शेतां आपूण तुजी परती दिता म्हणून तुमकां, आपूण थंय कांय करपाक दिवचो म्हणून. तेन्ना तूं काँग्रेसीन आशिल्लो, तुवें कितें हाडिल्लें ना तर तेन्ना काँग्रेसीक झाडटालो तर तूं. फातोर्डा मतदारसंघात वेंचणूक कोण लढटलो हे विशीं योग्य वेळार निर्णय घेतले अशें दामू नायकान सांगलें. हांव पार्टीचो अध्यक्ष आसा. हांवें पयलीं म्हटलां म्हजें नांव 114 ना की हांव परत सगळें म्हाकाच मेळपाक जाय आशिल्लें. योग्य वेळाचेर योग्य भुमिका आसलेली. हांव पक्षाचो अध्यक्ष आसतना हांव फातोर्डाक म्हणून म्हणून आतां मेळावो आशिल्लो म्हज्या फातोर्डेच्या कार्यकर्त्यांचो. तर फातोर्डेच्या कार्यकर्त्यांचे मेळाव्याच्या दिसा सगळे जुने नवे सगळे एकठांय जाले. तो कसो जाता काय पळोवपाक काही लोकांचे हें आशिल्लें, प्रश्नचिन्ह आशिल्लें. ह्या कार्यकर्ते आसात थंय अजुनूय, त्या कार्यकर्त्यांक उर्बा दिवपाक जाय. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर भीमा पाटील. गोंयांत गुन्यांवकारी घडणुकांनी सर्रासपणान वाड जायत आसा. खून, चोरी, अपहरण, लैंगीक अत्याचार आनी आतां भर रस्त्यात फाटलाव करून खंडणी मागपी सारके धक्कोदायक प्रकार. दिवचले पुलिशेन 10 लाख रुपयाची खंडणी मागिल्ल्या प्रकरणात दोगांक अटक केल्ली आसा. पळयात पुराय बातमी. गोंय गुन्यांवकारी घडणुकांचे हब जावपाक लागला. खून, चोरी, अपहरण, मारहाण, लैंगीक अत्याचार आणि आता रस्त्यार आडवून खंडणी मागपा सारखे धक्कादायक प्रकार उक्ताडार येवपाक लागले.
मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण 70च्यान मोपा विमानतळाचेर वता आसतना कुळण कारापूर वाठारांत फाटलाव करून भर रस्त्यात मुआद शेख हाची गाडी अडयली. ताचे वांगडा ताचो सोयरो आशिल्लो. इतलेच न्हय तर गाडी अडवून तांकां भायर काडले आनी तांचे कडल्यान सुमार 10 लाखांची खंडणी मागली. पयशे दियात ना जाल्यार जिवे मारून उडयतले अशी धमकी लेगीत तांकां ह्या वेळार दिली. हो सगळो भयानक प्रकार त्याच वेळार पुलिशेक कळयल्ल्यान दोगा दुबावितांक हाची सुरूच लागना फुडें तांणी घडणूक थळावेल्यान फुचो काडल्यो. मजगतीं ह्या प्रकरणाची दखल घेवन दिवचल पुलिसांनी रोखडोच तपासाक सुरवात केली. निमणे ह्या प्रकरणात सामील दोगांय दुबावितांक धरपाक दिवचल पुलिशेक यश आयलें. सलमान खान आनी मकसूद खान अशी अटक केल्ल्या दुबावितांची नांवां आसात. फुडलो तपास सुरू आसा. मुआद शेख हाणी दिवचल पुलिशेक कागाळ दिल्ली. हे कागाळीची नोंद करून दिवचल पुलिशेन तपास काम हातांत घेतिल्लें. तपासा उपरांत मुआद शेख आनी ताच्या नातलगाक धमकी दिवपी ते तरणाटे फोंडे वाठारांतले आशिल्ल्याचे कळटकीत दिवचल पुलिशेन सलमान खान आनी मकसूद खान ह्या 2 तरणाट्यांक धरपाक येस मेळयलें. ह्या प्रकरणाचो दिवचल पुलीस फुडलो तपास करीत आसात. गोमंतक TV खातीर हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत. समाज कल्याण खात्याच्या दयानंद सामाजिक सुरक्षा योजनेच्या राज्यात वट्ट 13,000 बोगस लावार्थी सापडल्यात. हे बोगस लावार्थ्यांचे 50 कोटीं परस मायज पयशे परतून सरकाराच्या तिजोरीत हाडपाक खात्याक येस आयला. येदे व्हडले सर्वेक्षण करतना नजर चुकीन 1-2 जित्या बायलांक मरण आयल्याचे पत्र खात्या वतीन कांय बँकांक गेल्ल्यान गोंधळ तयार जाला. मात हे बायलांक तांचे बंद जाल्ले पयशां सयत तांची येवजण चालू दवरतले म्हूण खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी सांगले. पळयात हो रिपोर्ट. समाज कल्याण खात्यावरवीं राज्यात दयानंद सामाजिक सुरक्षा येवजण चलता. हे येवजणे खाला जांचो घराबो सामको गरीब आसा अशा जाणट्यांक सरकार म्हयन्याक 2,000 रुपया दिता. मात राज्यात हे येवजणेचे मोठ्या प्रमाणात बोगस लावार्थी आशिल्ले. खात्याचे हे लक्षात आयले उपरांत पुराय राज्यात खात्यान हे येवजणेच्या लावार्थ्यांचे सर्वेक्षण केले. हे सर्वेक्षणात धक्कादायक गजाली उक्ताडार आयल्यात त्यो अश्यो. समाज कल्याण खात्यावरवीं दयानंद सामाजिक सुरक्षा म्हळ्यार DSSY येवजणेच्या लावार्थ्यांचे सर्वेक्षण. खात्यान केल्ले हे सर्वेक्षणात राज्यात DSSY येवजणेचे सापडले वट्ट 13,000 बोगस लावार्थी. हे बोगस लावार्थ्यांत मरण आयिल्ले लावार्थी, परप्रांतीय लावार्थ्यांचो मोठो आंकडो, ते भायर जे पात्र नात अशे लोक घेताले लाव. लावार्थ्यांक मरण येवनूय कितलेशेच फामिलीन खात्याक कळीत करूंक नाशिल्ले. हे अशा बोगस लावार्थ्यांचे बँकात अडकून पडिल्ले वट्ट 50 कोटी रुपया परतून खात्यान हाडले सरकारी तिजोरेत. पुराय राज्यात हो येदो व्हडलो सर्वे घडून हाडटना खात्याचे फील्ड ऑफिसरां कडल्यान 1-2 कडेन कांय चुकूय जाल्यात. तातूंतल्योच ह्यो 2 जाणट्यो बायल्यो. त्यो दोगूय जित्यो आसतना खात्यान तांच्या बँकांक त्यो जित्यो नात तांकां मरण आयलां म्हूण पत्र धाडलें. हे गोंधळाक लागून फाटले कितलेशेच म्हयने तांचे DSSYचे पयशे अडकून पडल्यात. म्हाका चड जावन थोडून 2 म्हयने येयलेले. आतां हो जाल्यार म्हाका पयशे ते. ओके. हो जाता. खर्चाक बीन पयशे ना? कांयच ना. ते हा म्हणून मातशें करताले न्हू. वखदाक बीन पयशे ना. 2,000च तूं हें करताली तुजें? हय. आनी हांव जाल्यार मातशें दाखयताली म्हाका. लास्ट नोव्हेंबरान तिका पयशे येयल्ले. ते 2,000 ते जाणटेल्यांक येता पळय ते तिका 1-2,000 पयलीं येताले तिका. लास्ट नोव्हेंबरान घेतल्या ते. मागीर तिका येवकूच ना पयशे ते. जेन्ना आमी ते बँकेन वचून ती आनी तिंचो कितें आहा जेन्ना तसो म्हयनो सोंपलो काय न्हू ती म्हयनो सोंपतना सोंपता काय पळयता बाबा ते आमकां 2,000 मेळटले आनी आमी कितें च्या पाणी कितें खर्च करतले म्हणून. पयर एक लेटर येयला काल पयले त्यांनी आणि डेटेड मार्चाचे डेटीन हा ऑफ 25 बट आय रिसीव्ड इट एस्टरडे डे बिफोर एस्टरडे. सो ते लेटर येयना फुडें शॉक जालें हांव पयलें पळोवन. म्हाजे आवयक कोणें मारून घाली आनी कोणलो प्रूफ मेवलो. जेन्ना जिती जाती म्हाजे आवय म्हाजे बराबर आहा हांवें पळयलें अरे जिती आसतना हिणी कशी मारून घाल्ली काय. Your mom and तुजी mom एक लेटर येयले that she is dead. Yeah, she is expired and stop the immediate stop कर म्हणून तिजो पेमेंट आनी आहा तो बँकेन रिवर्ट कर म्हणून. And what is her name? Her name is Maria Claudina Fernandez. Okay, and how old is she? She is 92. That means this field worker आहा पळय ते
घरा बसता वो बेश्टेच रस्त्या वयलो हे पासोये मारता आनी डॅड म्हणून दिता बाबा विचार ना शेजाऱ्या कोणी विचारूंक जाय न्हू कोणी तरी सांगतले जाल्यार तेंकां. हे 2 प्रकरणाविशीं आमी समाज कल्याण खात्याचे संचालक अजित पंचवाडकर हांकां विचारले जाल्यार तांणी ह्यो चुको जाल्ल्याचें मान्य करीत ह्या दोगांय जाणट्या बायलांक तांचे मेळूंक नाशिल्ल्या पयशां सयत येवजणेचो लाव चालू दवरतले म्हूण सांगलें. वर्षा अश्वेकरा सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. टी टाइम बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव सुमिता तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. Viva, 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 viva Sajua. Viva, viva, viva. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही. तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर तुमचो टीव्ही गोमंतक टीव्ही. मध्यानराती ते फातोड मेरेन आणि फातोड सावन सकाळी मेरेन गोंयांत कितें कितें घडलें पळयात आवाज गोंयचो सकाळी 11 वरांचेर लायव्ह. दनपार मेरेनच्या मुखेल खबरांचो नियाळ घेयात लंच टायम न्यूजात दनपारच्या 1 वराचेर गोमंतक टीव्हीचेर लायव्ह. गरमागरम चाय वांगडा पळयात दीसभराच्यो गरम खबरो सांजेच्या 4 वरांचेर